नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान पुरावे दिवचे पुलिसांकडेन. तपासात कितें सत सापडलें जाल्यार मंत्री आसूं वा अधिकारी सगळ्यांचेर जातली खर कारवाय, मुख्यमंत्र्यान दिलें उतर. मडगावच्या किरकोळ नुस्त्या मार्केटाची जाल्या अवतिकाय, संबंधित यंत्रणेची चल्ल्या सामकी आडनदर. थळाव्या नुस्तेकारांचो सणसणीत आरोप. वारका फातराडे दर्यादेगेर रेवेच्या दोंगर कापणेच्या चुकीच्या आरोपावयल्यान तिडकल्यात थळावे. ही फकत पांयवाट आमी केल्या नितळ, सांगले सरपंचान. रान हक्क कायद्याखाला आतामेरेन सुमार 4000 दावेदारांची प्रकरणा केल्यात सेटल. येता त्या वर्षभरात रान हक्क कायद्याखाला सगळ्या दावेदारांची प्रकरणा सेटल करून तांकां दितले न्याय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. कुंकळे भाड्याच्या गाडयेंतल्यान बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी. सुमार 54 लाख रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो आनी ट्रक पुलिशेन केलो जप्त. कुंकळे पुलिशेची कारवाय. आसगांव ते अंजून वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्यार सामकीच अवतिकाय. रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटात त्रास. रस्त्याचे अवतिकायेक लागून थळाव्यांनी सरकाराक धरला धारेर. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान पुरावे पुलिसांकडेन दिवचे. आपल्याकडे दिवपाची गरज ना. भौशीक तरेन विधाना करचे परस पुरावे पुलिसांक दिवचे, तशेंच न्याय दंडाधिकाऱ्यांक म्हायती दिवची, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. पुजाच्या म्हणण्या प्रमाण तपासात कितेंय सत सापडलें जाल्यार मंत्री आसूं वा अधिकारी सगळ्यांचेर खर कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी 600 सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर IAS अधिकारी धरून PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया पावयल्ल्याचो धक्कोदायक खुलासो पूजा नायकान केल्लो. हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. पयल्यान पयलीं हांव एक गजाल पूजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आनी ते म्हाजे कडेन येवन ते क्लियर करचे म्हाका पयलीं. पूजा नायकान खंयची इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा. हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन्स ही करपाक लायता. ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना. ताणी म्हजी जी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ताणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स, कोण मंत्री आसा ती, जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें. हांव आत्ताच्या घडीक सांगता. बट तेजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जाता. त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नॅक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें. सरकार ट्रान्सपरंट आसा. सरकार कोणाच खातीर खंयतरी बँड जावचें ना. थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय ती घेतली. मडगावच्या किरकोळ नुस्तें मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या. भितर बसपी नुस्तेकारांक सारक्यो कसल्यो सुविधा नाशिल्ल्यान तांचेर कपलार हात मारपाची पाळी संबंधीत यंत्रणेन हाडल्या. ह्या बुरशा मार्केटात कोणूच भितर येनाशिल्ल्यान आमी पोटां भरप तरी कशी, निर्शेल्ल्या नुस्तेकारांचो प्रस्न. कोणाचोय कोमो रडो पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या मडगांवच्या किरकोळ नुस्तें मार्केटाची जाल्या. मार्केटाचें आनी मार्केटांत बसप्यांचें नशीब सारकें फुटलां अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना. ह्या मार्केटा भायर चिखलाची रास पळोवपाक मेळटा. ह्याच चिखलांत आतां झाडां किल्लल्यात. मार्केटा भितर पासय मारपाक वयशीत जाल्यार कोणूय निसरून तकली फोडटलो इतली निसर. मार्केटात घातिल्ले टायल्स लेगीत निखळ्यात, तशेंच फुटल्यात. सामको मार्केट बुरसो जाल्ल्यान भितर गिरायक लेगीत येना खंय. वास्कोचो SGPD अध्यक्ष मडगांव हाडून बसयला. तेका मडगांवकारांचें दुखणें कळटलें कशें? सारकी पळोवणीच जावंक ना जाल्यार बाजाराची उदरगत जातली कशी? आनी कितलो तेंप पोटाक चिमटे काडून ह्या बुरशेपणान बसपाची आनी कितले फावटी कागाळ्यो करपाच्यो? फुर्योज जाल्ल्यान नुस्तें विक्रेत्यांचो प्रस्न.
कंडिशन सारकें बरें ना पयले म्हणल्यार मार्केट बरें ना स्लीप जावन पडटाय जायतो आनी सगळे टायर्स बी फुटले ते सारके आनी वयल्यान गिरायक येना गिरायक सगळे होलसेला वयता आनी ते कारणाक लागून आमी सकयल बसता तुका नाजाल्यार आमी सकयल बसपा आनी कित्याक रिंग सारकें फाटल्यान जाता आनी कोण गिरायक येना आमगेल्या ते आयसा उदक सारकें चड लागता थिंगा वखदां थिंगा घालता आयज आनी थिंगा बसपा पडटा थंडाय लागता चड ताका लागून मातशें भायर बसताय म्हळ्यार तर तेंच्यांनी जर अशें सारकें जाल्यार आमी सगळें वयर मेळ सारको सारको बुरसो मार्केट सारको बुरसो आतां हें जालें कांयच बी वयसरले तेजे आनी चड बुरसो जालें ते कोण येयना तो चेअरमॅनीन सकयल येयना कितले फावट गेल्या पासून येयना लक्षांनी घेयना आमच्या मार्केटाचें कितें जालां आनी कितें करता तें कांय कळना ताका लागून आमगे मातशें बरें ना तें होलसेल तर तें प्लेन तेन्ना आमी आतां वयर एक सेकेंडा भितर वयर मार्केटाची हाल मार्केटात दोन वर्सां पयलीं म्हटल्यार मेंटेनन्स करपी मनीस आहा तो वास्कोचो तुमी जाणा चेअरमॅन मडगांवचो आसलो मडगांव कितें आहल्यार ताका दिसता आतां हे सरकार आहा ते चेअरमॅनाक काडटा वास्कोच्याक बसयता पणजेक बसयला मडगांव कितें दुखता तें कोणाक कळटलें तो दिसांतल्यान विकांतल्यान एक फावट येता तो बी येता येयना गॅरंटी तुमच्या एकठार येता चोरा भशेन वयता येता ते सायन मारपाचें सायनींग करता वयता शूट खबर घेयना ना आमकां फिल्डान घेयना ना उलयना नाजाल्यार फिल्डान घेवन उलोवपाक जाय तेणी तुमचे मार्केटाचे प्रॉब्लेम विचारपाक जाय तें विचारप ना कांय ना येयलो तो आपणाची सायन मारली गेलो हांव म्हणटा हें कितें केन्नाच बसयता ते चेअरमॅन मडगांवचे बसोवपा जाय मडगांव ताका बसयला जाय आमी ताका विचारत जाता हाल्या असो ताका विचारत ताका सगळो वास्को वयचें पडटा मागीर उदरगत जातली कशी मार्केटाची नाही बस जाता आनी पाड पडटा मार्केट ताका म्हणटा तो आपणाक पडलेलें ना आपणाची वोटरूच न्हू हे आहा थिंगा आपणाक पडलेलें ना म्हणटा तो वयलो सांगता डायरेक्ट आपणाची वोटरूच ना म्हणटा तो वयलो आपणा वोट हा काय म्हणटा तो हिंगा तुमच्या हाडल्यान आमी सांगूंक गेले जाय तूं अशें म्हणला तेणें आमकां म्हणून आनी सांगपाचें कोणाक सांग म्हाका हांव म्हणटा चेअरमॅन मडगांवचो बसय न्हू कमिटी आहा अशी मडगांवची कमिटी आहल्या म्हणून जायना चेअरमॅना कडेन आहा सगळे ऑर्डर घेतले जाल्यार चेअरमॅन मडगांव जाता आनी पळय न्हू उदरगत कित्याक जायना जाता उदरगत करूच सोदना कितें पयशे येयलेले सगळे कोण कोण खाता म्हणून खबर ना हांव नांव घेयना कोण खाता ते इतलेच पयशे येयलेले कोटीचे हांव खबर केले तेंच्यानी मेंटेनन्सूच करूंक ना मार्केटाचेर कांय हालीं गाटर वचपाचें माती काडल्यार आतां म्हयनो देड म्हयनो जालो तेजेर झाडां किल्ललीं आतां म्हणल्यार पळय तूं कितले दीस जाले गाटरा साफ केला खरो साफ केला माती काडून दिला तूं लायन पळय फोटो मान दाखय तेजेर एक ती झाडां किल्ललीं इतलो दीस म्हणल्यार केन्ना कितली किल्ली व्हडली जातली पळय झाडां ती आजून माती काडूंक ना ती शॉर्टी लावन अशी भरूं जाता लोकांक पार्किंगाक त्रास जाता ते आमकां त्रास करपाची खबर आनी कांय ना माती काडलेली ती मातीचें झाड जालां व्हडून हेच उदरांनी व्हडले व्हडले मातयो भायर काडले हिंगा पळय कोण भितर गेला सारको हे भितर गेला अंडरग्रावंड वयता आनीक एक हॉल बांदपाचें आमी सकयल अंडरग्रावंड कितें रेबड काडलेले घाटार क्लीन करून एक म्हयनो माहीत जालो आजून पासून हिंगाच सांग देव काडूंक ना आनी काडना जावन फावटी ती झाडां आनी तेजेरच फुल्लले आनी वयर व्हडली जाल्या ह्या जावन चोय हे मातयेचेर पळय कितली झाडां जाल्या ती माती तेच्या फुडें बी आसा जायते मुखार आसा पळय हेचे एंट्रन्साक पळय कितें जालें तें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। शेनवारा फातराडे दर्यादेग वाठारांत उदरगतीच्या कामावयल्यान बरोच बोवाळ जालो। पंचवांगडी रोलंड फर्नांडिसाचेर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्लो केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी करीत आमी फक्त पारंपरीक पायवाट नितळ करतली ह्या विशयाचेर थाराव लेगीत पास जाल्ल्याची म्हायती सरपंचान दिली। शेनवारा फातराडे दर्यादेग वाठारांत उदरगतीच्या कामावयल्यान बरोच बोवाळ जालो। पंचवांगडी रोलंड फर्नांडिसाचेर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्लो केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी करीत आमी फकत पारंपरीक पायवाट नितळ करून पारंपरीक गांवच्या नुस्तेकारांक ताकाय दिल्या ह्या विशयाचेर थाराव लेगीत पास जाल्ल्याची म्हायती सरपंचान दिली। हो प्रस्न उलोवन लेगीत सुटावो जाता आसलो, पूण ही कसली गुंडागिरी, मारबडय कित्याक असो प्रस्न आता तिडकिल्ले थळावे करीत हो सोशल मिडिया आमदार गुंडागिरी आड गोंयभर भोंवला, पूण आयज ताजेच कार्यकर्ते गुंडागिरी करता अशें म्हणत आयज पंचाक बडयले, फाल्यां थळाव्यांक बडोवपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो।
पुलीस स्टेशना हे काम जाल म्हणटरी JCB ट्रकां बोल्ली ट्रकां सो ती ओल्ड ट्रॉली येयल्ली तितून बोल्ली आनी ती एकटो फ्रांसीस कारवालो म्हणटा तेणें मध्य रस्त्याची बायक दवरली आनी ती आडायली. हांवें सांगिल्लें तुज्यान व्हेकल हाडपा जायना आनी रस्तो ब्लॉक करूंक जायना म्हणून कित्याक ही पब्लीक रोड. सो तुका कितें आहा पुलीस स्टेशना वच हूंय वयता तो वच आनी कंप्लेन कर म्हणून तूं अडायनाक म्हणून. आनी हांवें तेगे बायक ती अशें करून हातान दोन सायडीन दोन आसतना तेणें म्हजें फोंट मारलें आनी हांव एज अ इलेक्टेड 5 मुवाय ओग रावलो. हांवें पोतून हात करूं ना तेका. सो असो तेणें कर्तुबां केल्या म्हणजे बघा तेका लागून हांव कंप्लेन दिवपाक गेल्लो हांवें NC केल्या. So I request Roland and the government and everyone to let our water drain from here because we are more than 350-70 flats over here, flats and villas. So I humble request so that everything is taken care by Roland. ते चेनी मशीन आमी घाण एक काम एक साफ केला आनी आमी सद्या हे सँड्युनाचे उबे आहे. कोण सँड्युन घातला ओ सोशल मिडिया MLA एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून गोंय बोर भोवला. आयज तेगले व्हॉलंटियर गुंडागिरी कोताय. अरे तुकोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच एक सरपंच तो करंट पंच तो तेगे बायल एक सरपंच ते मनशाक आतलाय पाजात जाल्यार हाल आमचे चले 20 ते सादे जनरल पब्लिका की जातले. ही भय आम आदमी पार्टी आनी हेजो MLA घाता कित्याक तो डेस्पेरात जाला. वय थिंगा तो कापोस्ताद उतरा उजार कोता. हांव तेका सांगो सोदिता कापोस्ताद उतराचे एस्ताद तुये ब्रेस्ताद कोण उडयला. 40 आनी 5 वर्सां जाली 7 वर्सां जाली काजार जाल्लो आनी आमी मात्या हे फोड जोरून एडे वचपाची आनी आज पासून फोड जोरयताय बसोन ना चलोन जायना. मागीर फाटल्यान पडल्या अजून रोडान येताली आनी एडे वयताली मोमरा पंतासून चलोन देखयताली. आमी सयत भुरगेपणी आमी धांवन येताली 5 बारा नुस्त्या मारपा नुस्तें एकठांय करपा. सो रस्तो आसलोलो आत हें जावपाची आनी ती आट बंद जाली आनी आतां झील जावन क्लियर केले म्हूण मुगे गोवा तेमी फोंटान मारला आनी तेंक नाका मुगे घो वयर सोलोलो मुगे भुरग्यांय वयर सोलो तेंक नाका कळना. तेंक मुगे गोवा मान उडोवपा दिसता सारको हितू काम कोत म्हूण. आम पयलीं भात बी सुकोवंक घालून येताली जाल्यार रस्तो ना ती हुंयच्यान येता आहली आनी तो मामा चलोन येता सून दिसती पडटा हिंगा खूब रस्तो आहा तो. सो ते भाशेन आमकां रिक्वेस्ट येयलो आम रेजोल्युशन गेलें 2024 आम रेजोल्युशन गेयलें आमगे MLA को धाडलें PWD धाडलें. सो ती काम आमगे थिंगा हेल्ड अप आहाय मू आम पर्सनली फॉलो अप करपा लागोली. हिंगा ड्रेनेज आनी रस्तो प्रपोज केलो आहा तो आम करया मू आम पर्सनली वचोन आम फॉलो अप करूं लागोली. जाल्यार ऑलरेडी रेजोल्युशन गेलो आहा जाल्यार तेमच्यान आमचें एलिगेशन घालूं जायना आमी हिंगा सँड्यूल्स डिस्ट्रॉय करता. आनी सँड्यूल्स डिस्ट्रॉय खंय केला ऑलरेडी रोड आहा हिंगा आनी तुमकां दिसती पडटा हिंगा रोड आखो दिस पडटो कित्याक प्रॉपर्टी ओनर्सान ऑलरेडी थिंग रोड सोडलो आहा. तेच रोडांतल्यान आमी ते बुशीस कितें आहा ते क्लियर केले तेंक वे जावपा हिंगा. त्या फिशरमॅना जायते त्रास जाताय आमगे गांवचे आहाय फिशरमॅन आनी गुंडागिरी एश तेंगेल्यो आमकां उलोवया तोंडान. हांवें कालूय सांगिला व्हिडियोचे कोणान उलोवपाक जायत भाशेन तुज्यान उलोवपा जाता बट तुज्यान पर्सनल कोणाचे वचोन फोंट मारून तेसो जायना हिंगा. जरी तरी डिस्ट्रक्शन जातालें तर सकाळसून मशीन घायलोलें. तुम सायसा कितें येताय तुम रावताले रोलन आनी डिस्ट्रॉय कोतो काम चोवपाक आनी मागीर तुम तें डिस्ट्रॉय कोल ना तें मेळपाक मागीर तुमी ते JCB हें कोला. कोणें कोणाकू मिसगायड करूं शिरी पडना. हे थोडेशे एक्सिडेंटल MLA जालो आहा हिंगा हे कोविडेचे आनी हे थोडेशे MLA जाचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सध्याचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. रान हक्क कायद्याखाला आता मेरेन सुमार 4000 दावेदारांची प्रकरणां सेटल करपाक शकले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयलो. येता त्या वर्सभरात रान हक्क कायद्याखाला सगळ्या दावेदारांची प्रकरणां सेटल करून तांकां न्याय दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फाटली कितलीशीच वर्सां आपल्या हक्का खातीर जगपी आदिवासी समाजाक खरो न्याय भाजप सरकारानूच दिला. केंद्र सरकार तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ल्हान समाजा खातीर व्हड कामगिरी केल्या अशें सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या बिरसा मुंडा जयंती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. आतापर्यंत मोर दॅन 4000 फॉरेस्ट रायट ऍक्ट क्लेम्स आम्ही सेटल करपाक शकले हो म्हाका खूब अभिमान आसा. आमचो टार्गेट आसा की येता त्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर जितक्यो फॉरेस्ट रायट ऍक्ट क्लेम म्हणजे त्यांचा तो हक्क आशिल्लो ताका ती जमीन मेळपाक जाय आशिल्ली पिढ्यान पिढ्याच्या त्या जमनीचेर ते रावतात पिढ्यान पिढ्याच्या जमनीचेर
म्हणजे ते आपले उगवून खातात जाल्यार ते जमीन ही तांकां दिवप हो सरकाराचो अधिकार आशिल्लो. म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा आमचे सरकार हे फक्त अंत्योदयाचेर उलयना, तर सरकार हे अंत्योदयाचेर उलयता आसतना समाजात असलेल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत त्याचो हक्क ताका मेळचो म्हणून तर सरकार सातत्यात कार्यरत करीत आसा. म्हणून आज म्हणजे सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, एवढे 70 आसतली किंवा धारबांदोडा आसतले, ह्या पुराय सह्याद्रीच्या बेल्टांत हे रावपी लोक हे जे फॉरेस्ट रायट्स एक्टा खातीर गेली कितलीशींच वर्सां झगडत आशिल्ले, गेली कितलीशींच वर्सां आपले घर रिपेर करपा खातीर, आपल्या हेतूंतल्या जमनी खातीर झगडत आशिल्ले. बट म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की पयलीच फावटी अशा पद्दतीचे फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत ह्या जमनीचो हक्क तांकां मेळपाक शकले. कुंकळे वाठारांत एका भाड्याच्या ट्रकांतल्यान सुमार 40 ते 50 लाख रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटक नोंदणी आशिल्लो भाड्याचो ट्रक बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी करपाक वापरिल्ल्याचें कळटा. हो सोरो शेजारच्या राज्यांत व्हरपा खातीर ट्रकांत भरिल्लो अशें कळटा. कुंकळे पुलिशेन सोरो आनी ट्रक जप्त केला. ट्रकाचो धनी महालिंगा BC आनी हो ट्रक रमेश कुमार प्रजापत हाका भाड्याक दिल्लो खंय. मात फाटले 2 म्हयने रमेश कुमार महालिंगा हाचो फोन घेनाशिल्ल्यान ताणें GPS ट्रॅकराचो वापर करून ट्रकाचो सोद घेवन पुलिसांक कळीत केल्ले. देखून ह्या ट्रकात बेकायदेशीर सोरो सापडिल्ल्यान पुलिशेन ट्रक जप्त केला. कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेट इज फेमस फॉर इलिगल एक्टिविटीज. आता ही सोऱ्याची जी पळय राती रेड पडला, ही रेड कालूच न्हू, हेच्या पयलीं बी पडलात. आता हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय, सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट विजील दवरपा जाय. कारण परत परत जश्यो एक्टिविटी जावपा जायना. आज हो 54 लाखाचो जो सोरो सापडला ही साधारण गोष्ट न्हू. हेजेर सरकारान स्ट्रिक्ट नजर दवरून हे जे फॅक्टरी ओनर आहात तांचेर फायन मारपाक जाय आनी तेंचे कडल्यान हे पयशे वसूल करपाक जाय. आज जो सोरो भायर वयता हेची प्रॉपर चेकिंग जावपाक जाय. एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता? एक्सायज डिपार्टमेंट सुरकेस पे सुरकेस करता काय कितें करता ते आमकां कळपाक जाय. हेजे स्ट्रिक्ट विजील एक्सायज डिपार्टमेंटान दवरपाक जाय. कंप्लीट इंडस्ट्रियल स्टेट ही काळोखांनी ब्लॅकआउट जाल्ली आहा. थिंग मनीस भितर गेल्यार कोण गाडी येता काय कितें येता, विमान येता काय कितें येता म्हणजे कांय कळना. कोण चोर भल्लाय कितें म्हणटा समजायना. सो हांव सरकारा कडेन आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री वा प्रमोद सावंता कडेन हांव विनंती करता की ही जी इंडस्ट्रियल स्टेट आहा हेचेर नजर दवरची म्हणून. कारण ही सगळी अंदाजून चालू आहा थिंगा. तशेंच आमचे LOP आमचे MLA बा ब्युरी आलेमावा कडेनय हांव मागता की हेचेर स्ट्रिक्ट विजील दवरची आनी ज्यो इलिगल एक्टिविटीज ज्यो पळय भितर चल्ली आसा. कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट ही सदां इज इन न्यूज. गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटीक कितें चलता तें. रातचे येयल्यार लायट आसना, सगळी ब्लॅकआउट. सांगपा म्हळ्यार पोल्युशना गजाल म्हणल्यार म्हायती सगळें आसा कितें अमावंट ऑफ पोल्युशन कशें. आतां राती एक न्यूज पळयला हें आनी हांव गेल्लो थंय की एक लिकर गाडी धरलो म्हणून. तितून भितर लिकर सापडला खूब आनीक बेकायदेशीर लिकर. आतां म्हाका एक सरकारा सांगो जाय बाबा तुमची एक आमची जमीन खाता थंय जावं पोल्युशन जाता थिंग नजर उरना. हिंगाय नजर तुमी मुद्दम दवरना काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क सरकाराचेर. जे एक्सायज आसा तेमी हेचेर नजर दवरची आनी इवन लोकल पुलिसान सुद्दां नजर दवरची. कित्याक काल तें व्हेहिकल आनी अमावंट ऑफ तेमी जें पळयलां पळय पुलिसान धरला तें पळयल्यार म्हाका दिसता हें चालूच आसा. आनी त्यो लायटी ब्लॅकआउट करता पळय रातच्यो न्हू, ते ह्या गोश्टी लागून करता. कित्याक सरकाराक टॅक्स चोरूंक लागून हे माफिया हे यूज करता पळय. आसगांव ते हंजूण मेरेनच्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. रस्तो सारको नाशिल्ल्यान अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. संबंधीत प्रशासन तशेंच थळाव्या आमदारान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. राज्यात जायते वाठारांत रस्त्याच्या वायट स्थितीक लागून लोक बेजारल्यात. आसगांव ते हणजूण मेरेनच्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण 10 नोव्हेंबराक खंय मुख्यमंत्री म्हजेकर कार्यावळी निमतान ह्या वाठारांत येवपाचो आसा. हाका लागून ह्या रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां फातर घालून तात्पुरती पुरयल्यात अशें थळावे सांगतात.
मात थळाव्यांक दर दिसा ह्या रस्त्याचो त्रास जावन लेगीत रस्त्याचे दुरुस्ती काम कित्याक हातान घेवंक ना? हो रस्तो फकत VIP खातीरूच आसा काय कितें अशे प्रस्न थळाव्यांनी उपरासल्या. सरकार तशेंच थळाव्या आमदारान रस्तो सारकिल्ल्या मुळाव्या सुविधांचेर दुर्लक्ष केल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. कितलेशेच म्हयने जाले हो रस्त्याचो इशू आसा. आमचो रस्तो एकदम खराब जाला, पिड्यार जाला. आमच्या अंजुनान विलेज आहा पळय तितून खुबशे अशे रस्ते पिड्यार जाले. 4 म्हयने पासून रस्ते ते पयले रस्ते गेले ते पिड्यार जाल्या. आतां आमकां कळून चुकलें की 10 तारखेर आमचो लाडको आमचो CM येवपाचो आसा. म्हजें घर तेचे हें करपाक कितें म्हणटात पळय ते फॉर्मां वाडपाक. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें CM येवपाचो आहा म्हणून तेन्ना सगळी मशिनरी म्हणटा ती जागी जाली गडबडून आनी काल पळयत जाल्यार साफ करपाक लागला रस्तो. आमी इतले म्हयने त्रास काडले, आमची हाडां मोडां मोडली, गाडयो डॅमेज जाल्यो, कोणाकूच पडलें ना. पर्राची आमदारची हांगा येवन पर्राचे लोक हांगा येवन MLA जाला तांकांय बी पडोवन वचों नासले. गोवाचो MLA आहा मायकल लोबो ताकाय बी पडोवन वचों ना. आतां कालच्यान हें काम सुरू जालां आनी काम हें करतात कित्याक सांग, लाडको आमचो एकूच गोंयभर आहा पळय तो CM येवपाचो म्हणून काम करता. आमी मनीस न्हू, आमकां बरे रस्ते दिवपाक तुमचें काम ना? लोकांक हांव मातशें विचारूंक सोदता, बाबा तुमी चल्ला कितें करतात कितें? तुमकां हे रस्त्यांनी वचपाक खरेंच आवडटा? इतली आवड आसा तुका लागूनच करपाचो ना? आमचें कितें सामान्य लोकांचें? आनी आयज शेम येता म्हणून तुमी हेज्या वांगडा कोणें पुरयले. आतां 120 वर्सांची आनी 200 वर्सांची तूं घरां मोड म्हणून सांगताले ते आतां बाबा कित्याक पुरयले? कोण CMाक दुखात म्हणून? आनी आतां आमी वर्सभर पळय हो मार खाता. अरे एक रस्तो करून 6 म्हयने जावच्या पयलीं तो हातून हॉटमिक्स आसलो फोडून नजो त्या रस्त्याचो धूप करून दवरले. आतां घालता आतां फोडटा, आतां घालता आतां फोडटा. कितें करपाचें? हांगा जेन्ना कितके शीक जाले, गाडयो बऱ्यो काबार जाल्यो. आयज ते भेणान बीन येत CMाच्या तांकां आमी AC दिले, आमच्या कुस्तार घेवन भोंवता. तेंच्यान सांगचें ना म्हणून तेंच्यान स्वताल्यो ह्यो पयल्ल्यो गाडयो त्यो आमी आमच्या जनतेच्या गरीब जनतेच्या कुस्तार हे गाडी ते गाडयेन तेच्या भेणाक मार लागप म्हणून आयज काल पयलींच्यान हें काम सुरू जालां. मायाक एंडींग हांगा हॉटमिक्स रोड केलो. हॉटमिक्स केल्लो म्हणटू तो जून एका म्हयन्यान पासून उरोंक ना. कित्याक जालो 2-3 म्हयने सोलिंग करता. तो आमचो टॅक्साचो पयसो न्हू. गाडयो इतल्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर जे आमच्या अंजुना विलेजर जे एवरी 2-4 म्हयने जाले जुनानसान ट्युरिस्ट येतात. खूब जाण पडले ह्या रस्त्याक. हेचो जबाबदार कोण? आमी सगळे हांवूय पडलो हांगर फोंड्यान उदीक भरून कोण ना. खूब लोक हांगरूच दुसरेचेर न्हू म्हणल्यार सबन आमचे अंजुना विलेजीन इतलो टॅक्स वयता, GST वयता म्हणल्यार आमकां रोड आहा बरो, रोड ना सारको. आमकां आमच्या बेनिफिटाक आतां रोड वायडींग केलो, कोणाच्या बेनिफिटाक? आमच्या करिना हे. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. पंचमी खांडेपारांतल्या विजय भटगांवकर हांच्या आंगणात बिबट्याक पळोवन बरोच बोवाळ जालो. मात ह्या बिबट्यान कोणाकूच कांयच करूं ना. थळाव्यांनी बेगोबेग रान अधिकाऱ्याक कळीत केलें. रान अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून बिबट्याच्या पिलाक पिंजऱ्यांत घालो. ताची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. एरियेचें नांव हांगा पासमी खांडेपार म्हणटा. आतां आमी म्हणजे घरान आशिल्ले आमी 7:15 सुमार हांगासर म्हणजे वाघाचो पेटो म्हणजे आमी म्हणटाले कितें बिबटो बी वाघ आसना तसो ल्हान पेटो एक घरा कडेन म्हणजे आमच्या आंगणान हांगासर येवन आमी जेन्ना घरा भितर सरपाक लागलो फाटल्यान हळूच तो भितर सरलो. म्हणजे हांगासर स्टेप्स आहा घराचे थंय येवन रावलो आनी तेजी परिस्थिती पळयल्यार बरी नाशिल्ली. म्हणजे कितें सांग, तो चलता आसतना असो हालतालो म्हणजे आमकां केन्ना घोळ बी येवन हें जायना ते प्रमाण तो मातसो घुंवतालो. तसो घुलो आनी परत आमच्या हांगा आंगणान येवन बसलो स्टेप्सा कडेन. मागीर रोखडेच आमी आमचो हांगासर संदीप पारकार म्हूण आहा ताका म्हणजे तो आमचो न्यूज रिपोर्टर हांगासरले कसले लोकल न्यूज ह्यो बी आसता ते सगळे तो चडसो हाडटा ताका कॉन्टेक्ट केलो. तेणें मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉन्टेक्ट करून तेणी आतांच ताका आपले गाडी हाडून तांकां ते घेवन गेल्ले आसात. सो ते आपूण खंय तरी बरें म्हणजे तेंचें कितें हॉस्पिटल आहा बी खंय तरी तांकां व्हरतले अशें म्हणून तेणें इतलें सांगलां.
आणि आमी आतां ताका हँडओवर केला हेंच्या सगळ्याच्या उपस्थितीत. कितल्यांक गजाली हे जवळ जवळ 7:15 म्हटल्यान आमी खंय भायर गेले न्ही तितल्यान 7:15 सुमार घरान येतालीं. सो घरांत ते म्हणजे आमकां पयलीं कळना कितें आमचे हांगासर कुत्रे बी आसा ते पळय आल्यार मागीर तो दुसरो असो प्राणी दिसता आनी तो म्हणजे फाटल्यान येयलो. म्हणजे तेजी मनस्थिती बरी हें ना सामकी, म्हणजे कितें सांग चलपाक बिलपाक ते गेले तशें जायनाशिल्लें. म्हणजे तुमच्या आंगणान तो फाटल्यान आयलो तुमच्या फाटल्यान? हय, आमी मातशें घरा फुडें सरतालीं न्ही तेन्ना तो फाटल्यान पळय जाल्यार हो म्हणजे कोण येता कुत्रो कसो पळय जाल्यार हो वाघाचें हें तें आशिल्लें. मागीर कळटा म्हणजे आमकां पयलीं कितें वाघाटी बिगाटी केन्ना हांगा बारीक तें हें येता कुत्र्यां भितर केन्ना व्हरपा येता. हाजे पयलीं आनी वाघ हाजे पयलीं म्हणजे कितें सांग केन्ना हे वाघ हे कुत्रे भितर घरान बांदलेले आसता खंय आसता न्ही रस्त्यार तांकां केन्ना म्हणजे रात्री एकदम आवाज येता म्हणजे तांकां कोणाकूय केन्ना अटॅक करता तसो कुत्र्याक केन्ना आवाज येलो की थंय समजोवपाचें कोणा तरी कुत्र्याक उखल्लो. अशें खूब जालां म्हणजे केन्ना चडशे पावसा दिसांनी बी चड जाता. तशी म्हाका म्हणजे व्हडलो पावस बी जर पडलो थंडेच्या दिसांनी अशे खूब गजाली घडटा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.